ताजे बद्दल हांव कांयच सांगता तुका हांवें एज अ स्पिकर म्हणजे ऑर्डर पास केल्ली आसा ती ऑर्डर तुमकां जाय जाल्यार मेळटली आतां इमिडिएट सद्या तूं त्या ऑर्डरी थ्रू वचप ते म्हणटा की ही ऑर्डर ताणें ऑर्डर दिल्ली आसली ऑर्डर तुमी पळोवंक शकता ताणें खंय ताणें पळयलें तेंय वाचूं दी मरे तुमी वाचा ऑर्डर लास्ट ऑर्डर झेरॉक्स कॉपी पण एज ऑफ नाव डिसमिस पळय कशें आसा ताज्यानी ते एलिगेशन करतालो ताणें उकडी वचूंक शकता त्यांचे एक म्हणण्याचं की समज अशी दिवपा 3 महिने आशिल्ली तेन्ना दिवपाचें म्हणून रावले कित्याक इतलो त्या हाजेर हांवें कितले रिंग घेतले सर की म्हजोच एक न्ही की तांचे सबमिशन हे सगळें जालें स्पेशली स्पीकर तुमकां दिसता अश्यो केसी फास्ट ट्रॅक जावपाक जाय असल्यो केसी हांवें जस्ट फास्ट ट्रॅक घेवपाचोच प्रयत्न केलो म्हणजे अनेक गजाल तांचे एडवोकेट आनी बाकी सगळें आसा न्ही की ह्यो हाजे डिटेल तुमी तांकां विचारला तुमी मेळटलें हांवें फास्ट ट्रॅक करपाचो प्रयत्न केलो ते म्हणटा तुमकां विचारा कारण तुमी डिले आता तुमचे आनी पेटिशन उरला स्पीकर सर आनी पेटिशन उरला आनी एक उरला ना तुमकां हांवें हांव घेत ना सर आनी एक उरला न्ही तुमचें आतां पेटिशन सर तुमचे 8 MLAंचे मर्जर जाला सर सॉरी तुका ऑर्डरी थ्रू सगळें तुका मेळटलें डिटेल जाय आसा तो दिवपा लायक ऑर्डर दिवपा ताजी केन्ना दवरला फाटल्या फुल दिला डेट बी ना सर आज डिस्क्वालिफिकेशंस मैटर था क्या होगा इसके ऊपर